मणका मोतये कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ता माय मोगाचो येवकार. आयज जेन्ना प्रुडंट मिडियाचो माणका मोतयां हो प्रोग्राम जेन्ना 200 एपिसोडां भितर सरता तेन्ना हांव आनी म्हजो पंगड प्रुडंट मिडियाक उनुनीत पोरवीं दितात. गोणगोणान ताळयो मारून तांची तुस्त करुया. चल जॉन वेळ करिनासतना आमी ह्या सोबीत सुवाळ्याची एक केक कातरुया. आयज आमी 200 एपिसोडांत भितर सरता. खरेंच खुशालकाय आनी के वेगळेच खुशालकायेन जॉन डिसिल्वाच्या पंगडांतले ताचे 2 वांगडी पिटर द पेडा आनी मार्किस पेरेरा हांणी एक वेगळेच कांतार तयार केलां. म्हाका दिसता हें खाशेलें कांतार आमी आयकुया. सांगता समाचाराच्या गोयेचो कोणे गोंयकाराच्या काळजान उरलो सदांच उपकार फुडें चॅनलाचो. आतां समाजान नदर मारीत तर टीव्ही इंटरनेट पळय उलयता. आदले आर्टिस्टांक चळवळ कोण आसले आयज टीव्हीचेर पळोवंक मेवता. बापदेवतोन उडो करून दाखयता. शेबासकी सुगो तुमी सांगात आनी रावन आयज तुमचे 200 एपिसोड पुरे कोत्ता. आमची जिवी दवरूंक तियात्रिस्तां बरी तुमी वावुरता. गोंया खंयच्याय कोणशा कावच घोडोत तर दीस रात थोडे ना पयले पावता. आयज फामाद जाल्या ते कोणाक भिवना सोद उलयता. एसटीआर प्रोडक्शनाच्या नांवान जोणेक वांगडी तुमकां शेबासकी दिता. एसटीआर प्रोडक्शनाच्या नांवान जोणेक वांगडी तुमकां शेबासकी दिता. जॉन डिसिल्वाचो रानवटी हो तियात्र जो आसा ताचेर आमी ह्या खिणांत भासाभास करूंक सोदता. त्या आदीं एकूच मिनीट हांव तुमच्या लागीं उलोवंक सोदतां. तुमी जाणत आसतले जॉन डिसिल्वा हो एक महान बरोवपी. कारण लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड हातूंत ताची नामना जाल्या. आनीक हो आमचो पयलो तियात्रिस्ट. ताणें संवसारभर ताची फाकाणणी जाल्या आनीक ताका एक वेगळोच मान मेवला. तरी आसतना ताणें वेळ करिनासतना आपले डबल लेटरांचे तियात्र बरोवंक तशेंच दवरलां. आनीक ह्या रानवटी तियात्राचो प्लॉट जॉन हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां. हो कसो कितें तुज्या मतींत आयलो? रानवटी तियात्राची काणी अशी आसता. एक ल्हान भुरगो जेन्ना त्या इस्कॉलाच्या हायकिंगाक वता तेन्ना तो रानांत सांडटा. आनी रानांत सांडल्या उपरांत त्या रानांत रावपी एक रानवटी मनीस ताचो सांबाळ करता. आपलोच पूत म्हूण परामर्श करून ताची वाड जाता. आनी जेन्ना रानांत जेतात तर चडसो लोक शहरा कडच्यान पयस सुट्टा. आनी शारांत तूं जाणा
ड्रग्स, पार्टयांनी सोरो पिवप, सेक्स, प्रॉस्टिट्यूशन, करप्शन हें सगळें शारांत चलता. म्हणटूच हो भुरगो त्या रानांत जियेताना हे ज्यो वायट व्यसनां आसतात त्या व्यसनां कडल्यान पयस सोदता. पूण जेन्ना एक दीस आवचीत ताच्या बापायच्या फ्रेंडाक तो रानांत मेवता तेन्ना त्या रानांतल्यान ताका परत तो आपल्या बापायशी येता. ताचो बापूय एक व्हड धंदेकार. पूण जेन्ना तो शाळांत येता तेन्ना सोरो पिवंक लागता, ड्रग्स घेता आनी हे जे वायट व्यसनां आसलीं, जे वायट व्यसनां कडल्यान तो पयस आसलो जेन्ना रानांत आसतना त्याच व्यसनाचो तो शारांत पावतूच गुलाम जाता. आनी एकदां एक चेडूं त्या रानांत सांडटा. त्या चेडवाचो तो बरे भाशेन परामर्श करून दुसऱ्या दिसाक ताका व्हरोन शारांत पावयता. पूण जेन्ना तो शारांत पावतूच हेंच चेडूं एक सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह कशें ताच्या घरान भितर सरता आनी जेन्ना तो इंटरनेटाचेर आसता, ड्रग्स घेतलेले आसतात, सोरोय पियेलेलो आसता आनी त्या ड्रग्सांच्या आनी सोऱ्याच्या नेटार तो त्या चेडवाचेर बलात्कार करता. सांगपाचो तियात्राचो सब्जेक्ट असो जेन्ना तो रानांत जनावरां मदें जियेतालो तेन्ना तो मनीस कसो जियेतालो. पूण शारांत मनशां मदें पावतूच वायट व्यसनाचो वीस लागून तो एक वायट मनीस जावन जनावर जावन रानवटी जाता. हय म्हणटच ही जी काणी आसा ती तुवें बरयता आसतना कोण कसली भुमिका करतलो हाचेर तुवें नदर मारलेली? म्हज्या ग्रुपान जे चडशे कलाकार आसतात ते फिक्स आसात. म्हणटच हांव एक स्टोरी सुरू करतना पयलो चिंतता हातलो खंयचो रोल कोण करतलो. म्हणटच हे फावट म्हज्या तियात्रांत नवें म्हणटा तें एलिस आसलें. म्हणटच पयलेच फावट ताका तियात्रान हांवें म्हज्या असलो रोल दिवंक जाय आसलो तो रोल ताका सोंपता. त्या रोलाक तें मॅच जाता. म्हणटच ताचे एजी प्रमाणें ताच्या लुकआवटा प्रमाणें जो तो चेडवाचो रोल आसता तो रोल ताका गेलो. बाकीचे जे कलाकार आसतात तांकां मोतीन धरून तो रोल क्रिएट करून तो आख्खो तियात्राची स्टोरीची मांडावळ केलेली. म्हणटच हांव जाणा आसता कोण कसलो रोल करता, कोणाची डिलिव्हरी कशी वयता, कोण कसो रोल पोर्ट्रे करतलो, हें सगळें मनान धरून तो तियात्र हांव फुडें व्हरून ताची काणी सोंपयता. म्हणटच हातूंत जे कांत जे डिझायन करूंक जाय आसले जावं कॉमेडी प्लेयाक रिलेटेड चड कास्ती करता तो कॉमेडीचो. कित्याक लोकांक स्टोरी कशेय तरेन तयार करून दिवंक येता पूण लोकांक हांसोवपाचें काम कठीण. कित्याक लोक सोंपेपणी तुका हांसोना आनी आयज काल लोकांक बरी कॉमेडी जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार एक तियात्र जेन्ना पळयतात तेन्ना आख्खी फामील वांगडा आसता. सो म्हज्या तियात्रांत जी हांव कॉमेडी घालतां ती सदांच सगळ्यांक आवडटा. हय, ग्रँडपा, ताची सून, ताचो ल्हान नातू हांकां मतीन धरून ती कॉमेडी करता. म्हणजे ती कॉमेडी पळयतना तांकां एकामेकाची आडकूड जावंक जायना. म्हणजे एकाच उतरान डिसेंट कॉमेडी, निवळ नितळ, जी कोणाच्याय पळोवन हांसोंक येता. तें सांगपाचें म्हटल्यार कॉमेडीचो मातशें चड भार पडटा कित्याक लोक हांसोंक जाय. लोकांक जॉन बरें आसा. ह्या रानवटीची भुमिका कोणें केल्या? रानांत जेन्ना तो ल्हान भुरगो आसतना सांडटा तो व्हड जाल्या उपरांत ती भुमिका पिटेड द पेडा करता आनी रानांत जो ताचो मनीस रानवटी सांबाळ करता ती आमच्या बाब चोवान केल्या. मागीर जशें हांवें सांगलां ज्या रानांत तें चेडूं सांडटा ताची भुमिका एलिसान केल्या आनी इन्स्पेक्टराची भुमिका आसता ती मितान केल्या. मिता ताची भयण आसता. आनीक पिटेड द पेडाचो जो बापायचो रोल आसता तो आमच्या बाब सोकोर द सांताक्रूज हाणें केला. आनी तेच रानान एकदां शिकारेक एक हंटर वयता तो रोल बाब मार्कीस पेरेरान केला. आनीक हांव त्या तियात्रान सोकोर द सांताक्रूज हाच्या फुड्यान कामाक आसता पिवन कसो बोतेल तो रोल हांवें केला. आनीक एक शेजारी कसो दुसरो कॉमेडियनाचो रोल बाब नेटून केला. आनीक म्युजीक तर तूं जाणा मास्ट्रो फिलीप दे सावंडे, ताच्या वांगडाक आमचो शिरोडेचो क्रिस्टो, म्हजो गांवचो भाव जुजे कारवालो, दुसरो आमचो जुजे डायस बेस गिटारिस्ट, आनीक आमचो ड्रामर जो आयज हांगा हाजीर ना कांय कारणाक लागून रॉकी. सो आनी संगीताचो सांगात दिला
आनी स्टेज मॅनेजर आमचे तांकांय आयज कांय कारणांक लागून येवंक मेळोंक ना. बाब एल्वीस दे सिंकेटी आनी बाब रेमी आनी बिजलेची वेवस्थीत करता आमचो बाब लुईस क्वाद्रोस. हय, इतलेंच की ह्या फुडें ज्यो कार्यावळी जातले तातूंत अशेच ग्रूप तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतलो. तर आतां आमी ह्या रानवटी तियात्रांतलो पयलो रानवटी ज्या रानांत आसलो ताचे अनुभव आयकून घेवया. ज्यो ह्या खिणांत तुज्या लक्षांत हांव एकूच गजाल जाणा जावंक सोदतां, ही रानवटीची भुमिका रानांत रावन करता आसतना तुजे थोडे अनुभव. ही रानवट्याची भुमिका ह्या तियात्रांत मुखेल भुमिका आनी ती करतना म्हाका खूब उमेद भोगता, कित्याक म्हाका हातूंत म्हजी जी कला आसा ती लोकां मेरेन लोकांक पळोवपाक लोकांक वळखून घेवपाक बरें जाता. पळय म्हणटच जेन्ना तूं हे भुमिकेंत मिसळून वेता तेन्ना तुज्या आंगांतल्यान वेगवेगळे तरेचे एक्सप्रेशन्स, फिलिंग्स, दूख जावं मोग सगळें हातूंतल्यान दिश्टी पडटा आसतलें. वय, मोग दिश्टी पडटा, कित्याक पिटर दे पेडा हो रानांत सांडलेलो ताका हांव वाडयतां आनी तो म्हजो पूत कसो जेन्ना तो म्हजे सोडशिल्लो पयस वेता ताका ताजो खरो बापूय व्हरोंक येता तेन्ना दूख तो मोग दिसून येता. आनी मागीर जेन्ना तो शारांत पावता तेन्ना तो सगळीं व्यसनां आपणायता ती पळोवन एक राग कसो येता हांव सगळ्या लोकांक पळोवंक मेळटा. हांव शारांत आसलो जाल्यार हांव कसले जिवीत चेतलो आसलो तें हांव पूण हांगा रावता आमच्या सांगाता खूब खुशाल आसा, कित्याक आमकां कसलोच हुस्को कसल्योच उठावळी कसल्योच वायट सवय दीस देतलोच खुशालकायेचो दीस सोंपता आनी रात येतलोच दाश्टे वेळेर सुस्त ह्या मनशाक कसलो हुस्को आसना, कसलोच वायट सवय आसना, तो मनीस सदांच खुशाल आसता. म्हाका दिसता आमी ह्या खिणांत पिटर द पेडा हाचे थोडे अनुभव आयकून घेवया. तर पिटर, ह्या तियात्रांत तुवें एक रानवटी भुरगो कसो एक शारांतलो भुरगो शेणोन रानांत पावता आनी रानांतल्यान तुजी वाड जाता. बरे अनुभव उपरांत तूं शारांत पावतच बरो मनीस जावचे बदलेक एक रानवटी जाता. हाचेर तुजे अनुभव. पळय, डायरेक्टरान कितें बरोवन दिलां, स्क्रिप्ट दिल्या ती स्टडी करून हो रोल केला. पयले तियात्रांत 4 भाग जातात. पयलो हांव रानांत सांडटा तेन्ना हांव म्हजो पांय एक खाशा पांय न्हय पूण पोसलेलो पांय ज्यो ती कारपाली हो म्हजो सांबाळ करता तेन्ना हांव बरो आसता. आनी जेन्ना म्हजो खाशा पांय म्हाका शारांत रानांत व्हरून येता तेन्ना सुकोर दे सांताक्रूज तेन्ना हांव ताचे सांगाताक वचोन एक शारांतलें दुसरें जिवीत हांव जियेता. थंय सिगरेट ओडटा, सोरो पियेता. आतां तिसरो भाग, जेन्ना सिगरेट सोरो ओडून हांव ड्रग्स घेता. ड्रग्स घेवन म्हजें जिवीत आख्खें हांव काबार करता. पूण जेन्ना ती लास्ट स्टेज जेन्ना ड्रग्स हें घेवन सिगरेट सोरो पिवन मनीस काबार जाता ते रानवटी तियात्रांत निमण्या वखदार तुमकां गोमोन येता. कसो एक मनीस ड्रग्स सोरो घेवन ताजें जिवीत कितें जाता ह्या रानवटी तियात्रांत जे जॉन डिसिल्वान आमच्या डायरेक्टरान बरयलां तें तुमकां बरे भाशेन पळोवंक मेळटा. पळय, पूण ही भुमिका करता आसतना खरेंच तो खुशाल आसा. वय, खुशाल आसता, कित्याक जे रोला वरवीं दुसऱ्याक लोकांक एक बरो संदेश, एक बरो वावर जे जिवितांत तुवें करूंक जाय तें आमी दाखोवंक सोदता. पिटर, ह्या खिणांत एक वेगळेच तरेचें बॉलिंग हांव तुका घालूंक सोदतां. तें गुगली काय कितें हांव नको. जेन्ना जॉन डिसिल्वा स्क्रिप्ट दिता ती स्क्रिप्ट जेन्ना तूं शिकता आनी तियात्र लोकां मुखार सादर जाता, जायते शो जाल्या उपरांतूय तुज्या लागच्यान चुको घडटात. ह्या खिणांत जॉनाचो कान ताचेर आसता. वय, आमचो डायरेक्टर जॉन डिसिल्वा जेन्ना तूं डायलॉग उलयता स्क्रिप्टींतले कितें चुकत जाल्यार तो आपलो कान दिवन रावता आनी तियात्र सोंपले उपरांत तो तुका सांगता अमके कडेन अमकें डायलॉग तूं चुकला, दुसरे फावटी मातशें करेक्शन कर कित्याक आपली स्क्रिप्ट ते भाशेन आसा. हय, आनीक ह्याच कारणाक लागून आयज ताची जायती नामना जाल्या. लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड हातूनय ताची नोंद जाल्या. असल्याच बऱ्या कोण्याक लागून आमी फुडें वेता आसतनाच आमी जे रानांत चेडूं शेणटा ताचे थोडे अनुभव आयकून घेवया.